नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत आमदारांचेर फोग, विरोधी पक्ष फुडारी बदलपाची मागणी, मात थाराव घेतना फक्त जॉनाच्या कामाची तोखणाय, कसलीच कृती करपाचो थाराव ना। वादळान गोंयभर हजारावयर सुवातींनी गेली लायट, थिए स्टेशनाचेर परिणाम, शेनवारा बार्देशाक लायट ना, हॉटेलां चलतली जनरेटरांचेर, कामां सोपून सोपनात। नितीन गडकरीच्या केशीत अरविंद केजरीवालाक 2 दीस कादय, बॉन्ड दिवंक न्हयकार, केजरीवाल मागता दिल्ली नव्यान वेचणूक, मोदीन सोडली गुजराताची सुत्रां। उत्तर गोंयाक सेक्युरिटी अलर्ट, सरकार मान्य वळखपत्र नासतना भाड्याक रावंक सुवात दिवची न्हय, जिल्लोधिकाऱ्यान हॉटेलां लॉजिंग बोर्डिंगांक काडलो सेक्युरिटी अलर्ट। राजीव गांधीच्या पुण्यतिथीक राणो आलेख सोडून एकलोय आमदार ना, पणजे काँग्रेस भवनात 23वी पुण्यतीथ, फोटू वंटीवेल्यान पडलो, फोटवाचोय फुडाऱ्यांक संकेत। आनी ल्हान भुरग्यांक प्रशिक्षण दितना कोचान काडूंक जाय पाशेंस, मोहिंदर अमरनाथाचो कोचांक सल्लो, भुरग्यांनी बरोवची कोचिंग डायरी। खबर विस्तारान। काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या बसकेत पदाधिकाऱ्यांनी आमदारांचेर बरोच फोग काडलो। बुधवारा पदाधिकाऱ्यांची बसका आशिल्ल्यान आमदारांक आमंत्रण नाशिल्लें। काँग्रेस आमदार आशिल्ल्या मतदारसंघांनी लोकसभा वेचणुकेत भाजपान कशी लीड घेतली असो मुद्दो पदाधिकाऱ्यांनी काडलो। प्रदेशाध्यक्ष जॉन नाशिल्ल्यान प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष मोती देसायान ही बसका घेतली। कांय जाण विरोधी पक्ष फुडारी बदलचो म्हणून मागताले, मात पदाधिकाऱ्यांनी निमणो थाराव घेतलो तो जॉनाच्या कामाच्या तोखणायेचो, नेमकी कृती करपाचेर मात थारावांत उतरना। काँग्रेस भवनात राजीव गांधीक 23वे पुण्यतिथी निमतान आर्गां ओंपल्या उपरांत प्रदेश काँग्रेसीच्या पदाधिकाऱ्यांची बसका जाली। पक्षाचे पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस आमदारांच्या कामांचेर फोग काडलो, मात पदाधिकाऱ्यांची बसका आशिल्ल्यान आमदार ह्या बसकेक आयले ना। बसकेक पदाधिकाऱ्यांनी मुद्दे काडले ते अशे: काँग्रेस आमदार आशिल्ल्या मतदारसंघांनी भाजपाकूच लीड कशी मेळ्ळी हाची जावंक जाय चवकशी, गोंयचो विरोधी पक्ष फुडारी बदलपाक जाय, मात निमणे प्रदेश अध्यक्ष जॉन फर्नांडिसाच्या कामाची तोखणाय करून आनी ताचेर विश्वास दाखोवपी थाराव घेवन बसका सोंपयली। कोणाचेर कारवाय करपाचें कांयच थारलें ना। जी सेंट्रलाक आमची लिडरशीप आसा, मॅडम आनी राहुलजी वायस प्रेसिडेंट आनी काँग्रेसचे प्रेसिडेंट हांच्या भितर GPCCन पूर्णपणे फेथ दाखयल्लो आसा आनी सांगलां की हांच्या दोगांच्या गायडन्सा अंडर आमकां मुखार वचपाची गरज आसा। आनी आतां जॉन बाबान आमच्या अध्यक्षान खंय ना खंय तरी पार्टी क्लीन करपाची जबाबदारी घेतिल्ली आसा। ताका पूर्णपणे PCCच्या ऑफिस बेररांनी आज युनानिमसली रेजोल्युशन पास करून ताका सपोर्ट केल्लो आसा आनी ताज्या एबल लिडरशिपे अंडर आमी 2017ची निवडणूक जरूर निवडून येतले आनी मुखार ग्रासरूट लेवल पर्यंत आतां आमचें काम आसतलें फुडले 1 वर्स पर्यंत ग्रासरूट लेवल ऑर्गनायझेशन घट करप। प्रदेश समिती प्रदेशाध्यक्ष जॉनाचेर विश्वास दाखोवपी थाराव घेता आसतना नेमको हेच बसकेक जॉन नाशिल्लो ही गजाल नोंद करपासारकी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। सोमारच्या वादळान गोंयभर हजारावयर सुवातींनी लायट गेली। गोंयचे 2 आंतरराज्य लायनी पिड्ड्यार जाल्ल्यान वीज पुरवण चडूच हाल्ल्या। थिए स्टेशनाचेर काम अजूनय उरलां। शेनवारा ते स्टेशन बंद आसतलें। आख्ख्या बार्देशांत दिसभर लायट आसची ना। पणजे फोंडेच्यान वीज पुरवण जातली। अस्नोडा उदका पुरवणेक दिवचलच्यान लायट दितले। बार्देश तिसवाडींतल्या सगळ्या मोठ्या हॉटेलांक शेनवारा जनरेटराचेर काडपाक सांगलां। लायटीची कामां सध्या सोपून सोपनात। In number we can't say, it may be thousands in number we can say, that much, too much. Everywhere spread out, even all coastal belt, every full throughout Goa there were problems. Everything is restored. Now everything is restored. Interstate line 2 lines were faulty, both we have attended now. Now as on today evening, all lines are okay, all lines are healthy. Today Ammona line was faulty, Karnataka supply that line was faulty, that everything we have attended now. Main line because of the lightning disk insulator failure was there. And on Saturday, now to do the major maintenance work, Tivim station we are taking a shutdown full day.
So Bharat's full Bharat's there may not be electricity, but that water supply, where is that Asnora water supply? We are giving electricity through Bicholim from Amona. Again Panjim, otherwise normally we are getting from TV. Tomorrow Saturday we will get from Ponda. So Saturday with single circuit there will be little load restriction will be there. Load shedding means what happens? Some our big consumers that 33 kV consumers, now Grand Hyatt, Siddharthi Goa, or your Marriott, they all are our 33 kV consumers. We will request them to go to generator. दिल्लीचा आदलो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाक 2 दिसांची कादय पडल्या. नितीन गडकरीचेर केल्ल्या आरोपांचेर अब्रूलुकसाणीच्या केशींत बॉन्ड दिवंक नाशिल्ल्यान केजरीवालाक भितर उडयलो. दुसरे वटेन ताणें दिल्ली सरकाराचेर यू टर्न घेतलो. दिल्ली परत वेंचणूक घेवची म्हणून आम आदमी पार्टीन मागला, जाल्यार मोदीन गुजराताच्या मुख्यमंत्रीपद सोडून आनंदीबेनाक मुख्यमंत्री केल्या. इस केस में उनको बोला गया कि आप बेल बॉन्ड फर्निश कीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपने उसूलों और सिद्धांतों के आधार पर बोला कि हम ऐसे केस में कोई बेल नहीं लेंगे. आज 4 बजे जज साहब ने ऑर्डर किया कि केजरीवाल जी किसी भी साधारण व्यक्ति की तरीके से, जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का. लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में, और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा. अगली तारीख 23 की नियुक्त हुई है. 23 को मैटर फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई आगे होगी. उसमें नितीन गडकरी हे एक भ्रष्ट फुडारी आसात असो आरोप केजरीवालान केल्लो. केजरीवालान आपणाली बदनामी केल्या अशी कागाळ गडकरीन कोर्टान केल्या. ह्या प्रकरणात 10,000चो वैयक्तीक बॉन्ड दिवपाक केजरीवालान न्हयकार दिल्ल्यान मुखावेली सुनावणी जाय मेरेन म्हळ्यार 23 मे मेरेन तांकां न्यायालयीन कादयेत रावचे पडटले. इतले मजगती दिल्लीचो मुख्यमंत्री म्हण राजीनामो दिलो म्हण केजरीवालान लोकांची माफी मागल्या. 49 दीस ते दिल्लीचे मुख्यमंत्री असले. नवे वेंचणुकेक आमी तयार आसात अशें तांणी जाहीर केले. आज मैं दिल्ली के लोगों से और देश के लोगों से उसके लिए माफी मांगना चाहता हूं. हमसे गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं. जब हमने सरकार छोड़ी थी, हमने नैतिकता के आधार पर छोड़ी थी. हमने सोचा था कि हम अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता था कि उसको इस तरह से लोग मिस इंटरप्रेट करेंगे. तो मैं उसके लिए लोगों से माफी मांगता हूं. दिल्ली में सरकार बनाने की संभावनाएं लगभग नेग्लिजिबल हैं, लगभग जीरो हैं. तो ऐसी परिस्थिति में अब रायशुमारी करने का कोई सवाल नहीं उठता. रायशुमारी करने का कोई फायदा नहीं है जब अगर सरकार बनने की संभावना ही नहीं है. तो अभी विधायक मंडल की मीटिंग हुई थी हमारी, और सब लोगों ने अब ये फैसला किया है कि चुनाव की तैयारी करो. चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे. आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरी दिल्ली में खूब सभाएं करेंगे. सभाओं में जाके दिल्ली की जनता से माफी भी मांगेंगे, और आगे उनको भरोसा दिलाया जाएगा कि इस बार पूर्ण बहुमत दीजिए और 5 साल की सरकार बनाएंगे. देश में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और सबसे विकास करने वाली सरकार दिल्ली के अंदर बनाई जाएगी. इतले मजगती बुधवारा नरेंद्र मोदीन गुजराताच्या मुख्यमंत्री पदाचो राजीनामो राज्यपाल कमला बेनीवालाक दिलो. गुजरातची येणावळ मंत्री आनंदीबेनाची नवी मुख्यमंत्री म्हणून वेंचणूक जाल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. उत्तर गोंयची सगळी हॉटेलां, गेस्ट हाऊसां, लॉजिंग बोर्डिंगां आनी धर्मीक थळांक जिल्लोधिकाऱ्यान सिक्युरिटी अलर्ट दिला. सरकारी वा सरकारमान्य एजन्सीचे वळखपत्र नासतना खंयच्याय मनशाक भाड्यान रावंक सुवात दिवची न्हय. त्या डॉक्युमेंटाची पुलिसाकडच्यान खात्री करून घेवची. हॉटेल वा हेर सुवातींनी गोंयांत गुन्यांवकारी वा आकांतवादी रावन तणाव करपाक शकतात म्हणून पुलिसांचो रिपोर्ट आशिल्ल्यान फुडल्या 60 दिसां खातीर ही नोटीस काडल्या. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.